तेन्ना नॉमीन तिचे सासूमाय म्हणलें, म्हजे धुवे, तुजो फुडार सुकेस्त जाल्लो पळोवंक म्हजो कायदो न्हूय, तुका सुकेस्त फावो. आनी ज्या कोणाच्या थिंगासर तूं आसलोय पळय तो बोआज आमचो तो सोयरो न्हूय काय? तो बोआज आनी कोण न्हूय पूण तांचोच एकलो सोयरो. आनी तितलेंच न्हूय, ताजे लागीं ताका सोडोवच्याक पदवी आसा. बायबला प्रमाणे जरी कोण बायलेचो पळय घोव मेलो तो जाल्यार ते विधवा कशी जियेना जावच्याक आनी ताजी पिळगी मुखार सरोंक जाय म्हणून ताचें लोगीण ताच्या घोवाच्या भावाशी कोत्ताले तेन्ना ताजो पळय ते पिळगी मुखार सरोंक जाय म्हणून हें सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे. जी विधवा आसा पळय ताजी दुर्दशा, ताजो घोवाचे पळय कोण तरी सोयरो वो ताजे घोवाचो सारको लागचिलो सोयरो ते विधवे कोडे लग्न करून तेच्या घोवा पासत ते एक पिळगी वाडोवंक ताका जाता. ताची पिळगी मुखार वचोवची म्हणून त्या भाशेन उतरान बरयल्लें आसा. आनी हें सगळें जाणा आसतना थिंगासो नॉमीन तिका म्हणटा, बोआज आमचो लागशिल्लो सोयरो आनी तोच तुका सोडून दिवपी. आतां आमी पळोवया अवेस्वर 2 वड 20. नॉमीन आपले सुनेक अशें म्हटलें. नॉमीन आपले सुनेक म्हणलें, जो जिव्यांक तसो मेल्ल्यांक आपल्या विश्वासी मोगान तांव पयस काडिना तो सर्वेस्पर ताचेर आशिर्वाद घालूं. आनीकूय नॉमीन म्हणलें, हो मनीस आमचो सोयरो, आमकां सुटका दिवंक जाका होक आसा ताचे मदलो हो एकलो. इतलेंच न्हूय धुवे, आनी आमकां पळय असलो आदार नासली परिस्थिती जाता तोच आमकां थंयसर तो सोडून दितलो. ताका आमकां सोडोवपाचो होक आसा हो बोआज. ताणें आमकां सोडोवंक जाता. आनी इतलेंच न्हूय, तो एक बरो मनीसूय. बोआज बरो मनीस. बोआज खरें म्हटल्यार एक ओत्मीक मनीस. बोआज बरो तो मनीस. बोआजा विशीं तें रुताक थंय म्हणटा. आनीक नॉमी बोआजा विशीं आयकोन सारकें आनंदीत जाता. हांव त्या मनशाक वळखता. वय धुवे बोआज, वय बोआज तो एकदम बरो मनीस. बोआज बरो ओत्मीक मनीस. बरे गूण ताचे वशी पळय ते उलयताले पळय ते आयकोन थिंगासर तें आनंद दाखयताले. आतां तुमी आयकात म्हज्या भावा भयणानो, आयज काल ह्या भाशेन संबंद वाडटात. आनी जरी तो संबंद तूं मोगान बदलूंक सोदताय आनी मोग केल्या उपरांत तूं मागीर काजारी जावंक सोदताय, त्या मनशा लागीं तूं मोग कोत्ताय. आनी ज्या मनशाचो पळय तूं मोग कोत्ताय तूं आतां घरा येवन थिंगासो तूं तांकां सगळें सांगताय. पूण जेन्ना आवय बापायक पळय ते गोमोन येता पळय तांकां सारकें दूख भोगता. अरे तूं ह्या मनशा लागीं काजार जावंक सोदताय, तो मनीस बरो न्हूय, ताचें मनशापण सारकें ना. पळय तूं कोणाचो मोग कोत्ताय तो मनीस सारको न्हूय. आगे माय तूं गिरा, तूं कितें जाणाय, तो एकदम बरो, म्हाका तो चॉकलेटी हाडून दिता, म्हाका बायकेरी भोंवडायता, म्हाका तो पिझ्झा खावयता. आनी खंयचे पिझ्झा पळय ते बरे चिकन पिझ्झा खावयता. अशें घडलेलें. एका मनशान एक कोंबी विकती घेतलेली. तो ताका सकाळचें जेवण दितालो, देनपारचेय गोटे घालतालो आनी सांजेय तो ताका गोटे घालतालो. वय तो ताका बरेंच थिंगा जेवण दितालो. इतलें तो दितालो. आनी ती कोंबी अशें चिंताली, पयलो मालीक पळय तो कांयच पडवा नासली, ताका म्हाजें पडोन गेल्लें नासलें. पूण हो मालीक म्हाका सकाळचें देनपारचें सांजचे पासून जायते गोटे खावयता. म्हजो हो नवो धोनी पळय कितलो बरो, कितलो बरो, कितलो बरो. म्हाका पळय कितलो तो बरो करता, म्हाका आपल्याचे उंटेनूय घेता. ह्या भाशेन तो म्हाका गोटे बरयता आनी म्हाका खावयत रावता. अशें खा म्हणून आनीक म्हाका दिता. आनी म्हाजें पोट भरलां आसतना पासून तो म्हाका आनीक बरयता. इतलो तो मोग करता. पूण कित्याक पासत? क्रिसमस लागीं पावला. कितें लागीं पावला? क्रिसमस. इतलो मोग तो दाखयता. पूण ताजेशी मोग ना, पूण ताजे कुडीचो ताका मोग आसा. ताजो अर्थ तुमी सोजमले? म्हजे भयणानो, म्हजे धुवानो, तुमी सोजमली काय? तो तुमकां इतले तो मोग कित्याक दाखयता? इतले तुमची तो कुयदाद घेता. तुका तो इतलो बरो करता. तुका बरो थिंगासो तो आयस्क्रीमूय खावयता. तूं आयक, तुजे कुडीचो तो मोग करता, तुजो काय ना.
तें समजता हें मोग म्हणून पूण वय ताका कितें सांगचें. हें पळय मोग सजमता पळय ती चेडवां तांचें जिवीत कितले चेडे कितले पिड्यार कोत्तात. जेन्ना चेड्याचे भाशेन ती पुछताछ कोत्तात तेन्ना कॉमन येता पळय ते शिकोंक नासलेले कसलेच कामाचे न्हय ते आपल्या जिवितान कांय जोडी नाय. ताजे लागीं कसलेंच कामूय ना, कसली शिरविशी ना त्या कडेन. ताजे आवय बापूय गमोन येता पळय तांणी ते सारकें शिकोवपूय करूं ना, ते कडेन कसलें काम आनी बिझनस म्हणटा तें कांय ना. जाल्यार आवय म्हणटा पळय धुवय तो तुजें जिवीत पिड्यार कोत्तलो. धूव म्हणटा हांव बरें शिकलेलें आसा न्हू, तूं अशें म्हणूंक सोदता कितें मोग आनी तें काजार सारकें न्हू. वय आतां समजलें मोग म्हणटा तो कुड्डो. मोग कसो कुड्डो. बारकायेन आयकात. आतां आमी जे हांगासर वाचता पळय तितून 3 कॅरेक्टर आसात. तातूंतल्यान एक रूथ, बोआज आनीक नाओमी हे 3 कॅरेक्टरा विशीं आमी पळयता. आतां आयकात. बोआजा विशीं जे रुथान रिपोर्ट हाडलो तो एकदम बरो रिपोर्ट आसलो. तो बरो मनीस. तो म्हजे लागीं बरे भाशेन उलयलो आनी तितलेंच न्हय, ताजे बरोबर जे काम करता पळय ते सगळे गर्व कोत्तात. म्हज्या भावा भयणांनो एकदम गरजेचें. पळय ताजे विशीं अशें म्हणलेलें आसा पळय तो एकदम बरो मनीस म्हूण. पळय ताजें मनशापण वळखलें आसा पळय, ताजें कॅरेक्टर बरें आसा, तेजे उपरांत ताका म्हणटा तो बरो म्हणून. तो फावो तो सारको तो. नाओमीन अशें म्हणलें रूथ जे कोणा बरोबर काम करता आनी दुसऱ्यो अस्तुऱ्यो आसल्यो पळय त्यो बोआजा विशीं पासून अशेंच बरें म्हणटा. आनी जरी खंयच्या एका मनशाचे कॅरेक्टरा भशेन तुमकां जाणूंक जाय तूं ताका विचार, ते तुका सांगतले. तुमकां सोजमूयका मेवली. घरांनी काम करता पळय त्या श्रीधरान कोणा विचार पळय त्या मनीस पळय तो घरान काम करता पळय तो कसो आसा काय. आनी केन्ना कोणा विशीं तूं विचारता तो कसो आसा काय, आरे ताचे विशीं विचारना काय, तो पातकी. बायल मातशी भायर गेल्या पुरो तो म्हाका येवन तेंकता, तो वायट मनीस, पातकी मनीस. आरे सगळें तेजें बरें म्हणटा थिंगासर ना, सगळें फोटी. पळय जीं कोण घरान काम करता पळय तांकां ते घरा विशीं सगळें बरीं ती जाणान. तुमी आयकात. रूथ ते बोआजा बरोबर काम करता पळय त्या मनशा बरोबर थिंगा सांगता काम करता. रुथाक बोआजान कितें म्हणलें तुमी जाणाव, रूथ तूं ह्याच शेतान काम कर, दुसऱ्या शेतांनी वचपाची गरज ना. दुसऱ्या शेतांनी वचना काय तूं हिंगाच राव. दुसऱ्याशी वचना काय. दुसऱ्या शेतान तूं हांगा बी काडून वचना काय. जितलें तुका गोंव जाय पळय तें तूं हांगासरल्यानूच व्हर. तुमी आतां आयकात. आनी हें सगळें आयकत जाल्यार कोणें म्हणटलो बोआज तेजे लागीं मोग करूंक लागलो. कोणाचो तो मोग करी. रुथाचो मोग करूंक लागलो. ताचे उतरा प्रमाणे आमकां सुजमणी मेळटा. जेन्ना ताणें रुथाक देखलें ताणें ताचे विशीं आयकलां, ताचे विशीं खबर काडली, सारकी इन्क्वायरी केली. जेन्ना तें ताच्या शेतान येयलें पळय रोखडेंच ताणें ताका थिंगा दवरलें. ताजे उपरांत ताजी ताणें परिक्षाय घेतली. ज्या अस्तोरे कडेन तो आतां लग्न जावचो आसा ताजी ताणें परिक्षा घेतली. बोआज जे अस्तोरे कडेन लग्न जावपाचो आसा पळय ताजी तो परिक्षा घेता. ती परिक्षा कसली तुमी जाणाव, ते जे शेतान आसा पळय ते काम करपी तांच्या सांगाता ते काम करूंक लागले. हे कोणाचे लागीं आसा काम करता पळय ताचे सांगाता अटॅच आसा काय, तो कोणाक थिंगासर आपयता काय, वो कोणाचे कुशीक तो आसता, ही कसली बूत काय. पळय काम करता पळय थंयसर पळय काम करता पळय ताजे बरोबर ताणें बोआजाची सगळी खबर काडली. इन्फॉर्मेशन मेळटा. हें पळय जें रूथ आसा पळय ज्या मनशा लागीं तें काजार जावचें आसा पळय ताजी खबर ते दुसऱ्या लागीं ती बरी काडटा. नोएमीन ज्या मनशा विशीं ताका सांगलेलें पळय आनी रुथान पळय जें तें सांगलां पळय तें दोनूय आतां मॅच जाता. दोनूय मॅच जाता. आयच्या दिसा कशें मॅच जाता, आवय बापूय जे उलयतात पळय थंयसर भुरग्याक तें पसंद ना. धूव पळय जे कोणाचें तें सांगता पळय थिंगा बापायक तें पसंद ना, आवय बापायक तें सारकें मॅच न्हय. मॅच जाता त्या पासत काजार जाल्या प्रमाणे कांय मॅच जायना. सॅमसन तिमना म्हणटा ते चेडवाशी मोग करूंक लागलो. ताणें येवन आपल्याच्या आवय बापायक सांगलें पूण तांणी म्हणलें हें मॅच जायना, हें सारकें मॅच न्हय. तें फिलिस्कार चेडू आनी फिलिस्कार सोर्वेस्पोराचे विरुद्ध. फिलिस्कारांक सोर्वेस्पोर नाकारता. ज्या भाशेन ते काम करतात पळय थिंगा वय जे भाशेन तांचे पळय ते वागतात पळय ते सोर्वेस्पोराक ते पसंद ना. आनी तांचो तो भावार्थ तो सारको न्हय. ते आमकां फावो न्हय आवय बापायन म्हणलें. तूं आतां आयक रे.
जे चेडूं सर्वेस्पर विश्वास ठेवता ताजे लागीं लग्न जाल्यार तें बरें जातलें. हे फिलिस्कार चेडूं पळय, फिलिस्काराचे पळय आसा पळय ते देवाचे विरुद्ध आसा पळय, तुजें काजार जायत जाल्यार तें मॅच जायना. तुमी जाणात सॅमसनान कितें म्हटलें? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एकदम बोलीश म्हणून मॅच जायना जाल्यार म्हाका पडोन गेल्लें ना. पळयात, तें तर मॅच जायना जाल्यार म्हाका पडोन गेल्लें ना. म्हाका तेजें पडोन गेल्लें ना, पूण म्हाका तें चेडूं पसंद. हाका कितें म्हणटा तुमी जाणा? डॅडी तुका पसंद ना, म्हाका पडोन गेलें ना. मामी तुका पसंद ना, म्हाका पडोन गेलें ना. म्हाका तें पसंद, म्हाका पसंद आसा, म्हज्या दोळ्यांक तें बरें दिसता. तुमी म्हज्या दोळ्यांतल्यान पळयात, तुमकांय बरें दिसतलें. कितें बरें दिसतलें? ह्या भाशेन आवय बापूय तर म्हणटा जाल्यार मॅच जायना जाल्यार तोरी आसतना तुमी मॅच करता जाल्यार, आनी ह्या भाशेन जीत करून तर काजार जातालें. कितें जाता तुमी जाणा? सॅमसनान थिंगा जीत करून तो काजार जालो. आवय बापायन जें म्हटलेलें आनी सॅमसनान जें म्हटलेलें पळय तें मॅच जावंक ना. म्हाका फकत लग्न जावंक जाय अशें तो गाय कोत्ता. तो जीत करून तें लग्न जाता, आनी तो लग्न जाल्या उपरांत सारकोच तो नाश जालो. ताचो नाश जालो. आयच्या दिसा भावा भयणानो जी काजार जावंक सोदतात पळय, तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता. आयकात तुमी, काजार फकत एका चेड्या आनी चेडवांचे मोद्याचो संबंदूच आसना. हांगा दोन फामील, दोन पिणगी एकठांय जाता. ह्या भाशेन जेन्ना दोन फामील एकठांय जाता पळय तेन्ना लग्नाचें तें बंधन ह्या भाशेन तें जाता. दोन फामिलीचे लोक, त्या फामिलींतल्यान सोयरीं दायरां आनी दुसरे वाटेनूय तांचे वाटेनूय सगळीं सोयरीं दायरां. म्हणल्यार ह्या फामिलींतलो लोक आनी त्या फामिलीचो लोक, म्हणजे ह्या वाटेंतल्यान लग्नाक ते एकठांय जाता. तें पवित्र लग्न. हो कोण ते झाडा पाटल्यान वचून म्हणटा म्हाका तूं पसंद, तुका हांव पसंद आसा? येस वो नो सांग. येस जाल्यार लग्न जातलें. जाणात, ह्या भाशेन आयज लग्न जातात. सुरवातेक थिंगासोर ते शेक हँड दितात आनी मागीर उपरांत ती पातकी कामां कोत्तात. अशें करूं नाकात. बारकायेन तांची खबर घेयात. नाओमीन कोणाचे विशीं ते उलयताले पळय, रुतान ताचे विशीं सारकी ती बारकायेन खबर घेतली. ताचे सोर मंत्री आसा तांच्या वर काम कोत्ता. ताचे बरोबर काम करपी बोआजाचेर ते गौरव करताले, तांकां खबर कळली. आतां आमी ते वोड वाजुया. आवयस वोड 2 पळोवया. वोड 4 आनी बोआज बेतलेहमांतल्यान येता. लुंवताले पळय तांकां म्हणलें, सोरवेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी ताणें म्हणलें, सोरवेस्पोर तुजेरूय आशिर्वाद घालूं अशें म्हटलें. जेन्ना बोआज थंयसर येता, सोरवेस्पोराचें तो नांव घेता, सोरवेस्पोराच्या सेवका भाशेन. जसो तो येता थिंगासोर म्हणटा, सोरवेस्पोर तुमचेर कितें म्हणटा? सोरवेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी सगळे उबे रावन अशें म्हणटा, सोरवेस्पोर तुजेरी भरपूर आशिर्वाद घालूं. ह्या भाशेन भक्तीपूर्ण वेव्हार करता पळय तसलो मनीस तो आसलो. असलो मनीस रुताचे जिवितान येवप म्हणल्यार तें एकदमूच बरें. दुवे, तुका पळय सोडवून दिता पळय तो मनीस तो बोआज. तुका तो मेळचो खातीर, तुका तो मेळचे खातीर 3 कामां करचीं. आमकां सोडून दिवपी, आमचे कुलाची गरीबकाय पयस करपी, आमकां असले परिस्थितींतल्यान सुटका दिता पळय त्या मनशांक तुका तो मेळोंक जाय जाल्यार 3 कामां करची पडटलीं. आतां बेगीनूच आमी ताचे नदर घालया. 3 कामां. सगळ्याकीन पयलें, दुसरी वड आमी पळयता पळय ते आतां शिरवितना कोणें आसले पळय तीं तुका आमचो तो सोयरोनूय. नाओमी ताका म्हणटा, आयज रातचो फोडार तो जो आसुट्टलो, ह्या पासो तूं बरें न्हेसोण करून परमोळ लाय, बरी न्हेसप कर, फोडार वच. 3 वस्तू ताणें ताका म्हटल्यो. आमकां सोडोवपी आसा पळय त्या मनशा लागीं तुजेर अशेंच वसोंक जायतना म्हज्या भाव भयणानो तूं आतां आयक. तुमी जाणा बोआज कोण तो? हांगा हे काणयेन तो जेजू क्रिस्ताचें रूप दाखयता. तुमी जाणा रूत कोण पळय ते अन्न भावार तेच्या जातींतले येता, ते म्हणल्यार आमी. नाओमीन ताका कितें म्हणलें तुमी जाणा? तें रुताक पवित्र करूंक सांगता पळय तें आतां पवित्र आत्मो म्हूण दाखयता. त्या ताका म्हणटा पळय आमकां सोडून दिता पळय तूं ताजे लागीं वयता जाल्यार तूं सगळ्यांकीन पयलें न्हांवचें, स्नान करचें. आमकां सुटका दिता पळय ते सोरवेस्पोरा लागीं आमी वयते जाल्यार आमी तिंगा कितें करचें तुमी जाणो काय? कितें करूंक जाय तुमी सांगात? स्नान करूंक जावो. पळय स्नान करप पळय तें कितें दाखयता? तें आमकां शुद्ध करता पळय तें दाखयता.
जरी आमकां जेजू क्रिस्ताशी येवंक जाय जाल्यार शुद्ध जावन येवची. तुमकां जाय त्या भाशेन तुमच्यान येवंक जायना. हो पवित्रपणान तुमी जिवीत सोदतात, हो पवित्र कामां तुमी कोत्तात, हो पवित्रपणान तुमी जिवीत येतात त्या भाशेन तुमी सर्वेस्पराच्या मुखार येवप तें सारकें न्हय. ज्या भाशेन तुमी थिंगा जेतात, ज्या भाशेन तुमी हिंगा थिंगा भोंवता, हिंगा थिंगा तुमी भोंवत आसात, वायट तुमी कामां कोत्तात, वायट कामां करून मागीर देवाच्या हाजीरपणान येवन देवाचे थिंगा कुमयां घेवप तें सारकें न्हय. सर्वेस्पराचें येवचे आदीं कशें तुमी जिवीत जेवचें पवित्र पुस्तकान सारकें बरयलें पळोवया. सुटकेचें पुस्तक 28. सर्वेस्पराशी येवचे आदीं कितें करचें पवित्र पुस्तकान सांगलां. वड 21 आतां तुमी बारकेन आयकात. वड 20 19 सांगता. आनी तातूंत आरोन आनी आपल्याचे पूत थिंगासोर आपल्याचे हात पांय धुताले. आनी जेन्ना पळय ते थिंगा मेळटा पळय ते तंबून ते एकठांय जाताले थिंगासोर ते आपल्याचे हात पांय धुताले. आनी जेन्ना पळय थिंगा देवा पासत भेटवणी दिवच्याक येता पळय त्या वेळाचेर आपल्याचे हात पांय धुताले. तेन्ना ते हात पांय धुताले. अशें घडोवंक उपकारना. ते मरतले ना तेन्ना ते विदेशी वयता तेन्ना सेवा करूंक येता पळय तितले पावटी ते थिंगासोर हात पांय धुताले. आनी ना जाल्यार ते मरतले. हे आरोन आनी ताजे पिडगे पासत हें येता तें तांणी करूंक जाय. हें सदांकाळ तांणी करचें. म्हणल्यार सर्वेस्पराची सेवा करपाक आरोन आनी ताचे पूत जेन्ना ते सेवा करूंक येता ते आपले हात आनी पांय ते पवित्र करचे आनी ताच्या सांगाता आपल्याचो कॅरेक्टरूय पवित्र करचो. तेका लागून म्हज्या भावा भयणांनो आमी आतां सर्वेस्पराची लागीं येयला ताजे लागीं आमी आयल्या. तुमचे पांय आनी तुमचे कॅरेक्टर तुमी धुवात. तुजी चाल रीत आनी तुजें आंतरून तूं तपास. एकदम गरजेचें तुजें कॅरेक्टर आनी तुजें आंतरून तुवें तपासचें. तुका जाय ते भाशेन तुवें सर्वेस्पराच्या मुखार येवंक जायना. तुवें शुद्ध जावप एकदम गरजेचें. इसायास पुस्तक 1 आनी वड 16 तेतून आमी पळोवया. आपल्याकूच नितोळ करून पवित्र कोर. तुकाच तूं पवित्र कोर. म्हज्या दोळ्यांच्या मुखांतल्यान तुजी पातकी कामां पयस करात. ह्या मुखार वायट करपाचें सोडात. आपणाकूच तुवें नितोळ करून पवित्र कोर. दुवे तूं बोजाशी आतां वेताय. ताचेशी वयचे आदीं स्नान कोर. ताचो अर्थ म्हणल्यार शुद्ध जा. सर्वेस्पराशी येवचे आदीं तुजें मन तूं शुद्ध कोर. तुजें काळीज जेजू क्रिस्ताचे रोगतान तूं धू. अशेंच बेश्टें सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवचें न्हय. स्तोत्र 24 पळोवया. स्तोत्राचें पुस्तकांतल्यान 24 आनी वड 3 आमी आतां पळोवया. 3 आमी पळोवया. सर्वेस्पराच्या दोंगराचेर कोणाचेर वचों जाता. आतां हिंगा प्रश्न केल्लो आसा सर्वेस्पराच्या दोंगराचेर कोणाचेर वचों येता आनी ताच्या पवित्र सुवातेचेर कोणाचेर उबो रावंक जाता. जे कोणाचें काम निर्दोश आनी काळी शुद्ध आसा. जाणें आपल्याचें मोन नाका जाल्लें उलोवन करूंक ना. जे कोणान आपल्याचें मोन नाका जाल्लें उतरां उलोवंक ना आनी फटकिरी सोपत ताणें घेवंक ना. कोणाचें सर्वेस्पराची लागीं येवंक जाता. जाणें नाका जाल्लेल्या उतरांनी आपल्याचो वेळ सारूंक ना आनी असलो मनीस जाणें फटकिरी थिंगा सोपत घेवंक ना. जे कोणाचें काम निर्दोश आनी जे कोणाचें काळी सारकें शुद्ध आसा तो सर्वेस्पराची लागीं येवंक जाता. त्या वेळार ते येहुदी लोक आसले सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाक कितलें म्हत्व दिताले. ते कितले तांकां मान दिताले. पूण आयज कालचे ते भावार्थी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येतात पूण तांचें मन शुद्ध ना. तांची कुडूय शुद्ध ना. तांचें उलोवपूय शुद्ध ना. तांचें जिवीतूय शुद्ध ना. तरी आसतना ह्याच भाशेन सर्वेस्परा मुखार येता. तांचे जिवितान कसलेंच बें म्हणटा तें ना. तांचे चिंतनान पवित्रपण ना. तांचे उलोवपान पवित्रपण म्हणटा तें ना. तांचे जिवितान पासून पवित्रपण म्हणटा तें ना. तांचे जिवितान कसलेंच पवित्रपण म्हणटा तें ना. तरी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येतात. कसलेंच भिरान आसतना सर्वेस्पराच्या हाजीरान उबे रावतात. चोत्राय दवरात. सर्वेस्पराचें उतर म्हणटा पळय ताचे मुखार येता जाल्यार तुमी पवित्र जायात. म्हज्या भावा भयणांनो शुद्ध जायात. जेजूच्या जेवणांत तुमी भाग घेतात म्हज्या भावा भयणांनो. आनी जरी तुमकां मरोंक नाका जाल्यार सर्वेस्पराचो क्रोध तुमचेर पडना जावंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराच्या मुखार कशें जिवचीं. पवित्रपणान आमी जिवचीं. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी दुलनी जावचीं. सर्वेस्पराचो भोग दावीद अशें म्हणटा.
म्हज्या सोर्वेस्पोरा म्हजें काळीज तुज्या मुखार शुद्ध दवर. बर्फा भाशेन तूं धोवें कोर, म्हजें काळीज तूं शुद्ध कोर. हिसोपा वरून शुद्ध कोर. आयच्या दिसा आमचें हेंच मागणें जावचें. म्हाका जें कोणें रोचला, म्हाका थारोवन दिला, त्या सोर्वेस्पोराच्या मुखार हांव येता. नॉमीन कितें म्हणलें दुये? तूं स्नान कोर, तूं तेल लाय, बरें आंगोस्तरां घाल. एका वेळाचेर थिंगासर जायते सिपाई आसले आनी एका दिसा दुसऱ्या देशाचे थिंगसर सिपाई आसले. जेन्ना ते पळयताले त्या वेळार थिंगासर एक मनीस लांकडां कातरतालो. तेन्ना त्या थिंगा सिपाईन त्या मनशाक बोन कडेन घेतलो. ताका धरतात आनी ताजेर एक शाप लायता. शाप लायल्या उपरांत तो विचारता, हे कसलो शाप काय वो? तेन्ना त्या सिपाईन म्हणलें, आतां सावन तूं आमचे राजाचो तूं दास. कितें म्हणटा? तूं आतां सावन आमच्या राजाचो चाकोर. आमी तुजेर हो शाप लायला आनी त्या पासो तूं आतां सावन आमचो चाकोर जालो. आनी रोखडेच ताणें ती कुराड घेवन आपल्याचो हातूच कातरलो. जरी हो शाप म्हाका तुजो चाकोर कोत्ता जाल्यार हो शाप लायला तो हात म्हाका ताची गरज ना. ह्या भाशेन ताणें आपल्याचो हात कातरलो. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, जरी तुजो हात तुका पातक करूंक येता जाल्यार तूं तें कातरून उडय. जरी तुज्या दोळ्यांतल्यान तुका पातकां कोत्ता जाल्यार तूं दोळो काड. जें कितें तुका पातक करूंक लायता पळय तें काडून उडय. आतां कातरपाचें सगळें तें काबार जालें. आनी ताजो अर्थ कितें? सोर्वेस्पोरा पासो सारकें तूं उमेदीन जिवीत जिये. इतलेंच तें पळय, जें कितें तुका आडको येता, सोर्वेस्पोराच्या मुखार येवपाक तुका आडायता पळय, तें तुज्या जिवितांतल्यान काड आनी पयस कोर. मागणें करुया. व्हडत्या सोर्वेस्पोरा बापा, ताणें तेजें मनशापण पारखिलें. त्या काजार जाता पळय त्या मनशाक ताणें पारखिलो. तितलेंच न्हय, पूण नॉमीन बोआजाक दोर वाटेंतल्यान परिक्षा घेतली आनी जायतो वेळ पासून रुतान पासून बोआजाक तपासलो. ताच्या उपरांत तांचें लग्न जालें. सोर्वेस्पोरा, हें उतर सगळ्यांचें बेसांव जावचें कारण जावं. हे उतरा वरवीं आमकां तूं बेसांव दी आनी आमकां फलादीक कोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोत्ता बापा. आमेन.